हांगसर काल सांचे हांव वॉकिंगाक येता, डेली येता तेन्ना काल वॉकिंगाक येल्ले कडेन म्हाका हांगसर भुरगे ते ओग्गी बसले ते दिश्टी पडले। तेन्ना तांकां सगळे चवकशी करून तांणी जे म्हाका रिक्वेस्ट केलो की अशें हांगसर भुरग्यांक आयज खेळपाक मेळना। हांगसर भुरग्याचो सगळो हांगसर घोळ जाल्लो आसा। हो ग्रावंड आयज हांगसर जवळ जवळ 15 दीस एक धार्मीक कार्याक हांगसर दिल्लो आसा, जेणे करून भुरग्यांक हांगसर खेळपाचे वयर उडयलेले आसा। हे प्रशासनान हांगसर कशें खंयचे भुरग्यांचो कांयच विचार करिनासतना आयज हांगसर असो हो येदो व्हडलो ग्रावंड एक्वायर करून भुरग्यांक खेळपाक आयज वयर उडयल्ले आसा। हे अशें पळय कृत्य केलां सरकारान, तेका आमचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा। हे भुरग्यांक हांगसर हे पळय माटोव पळया तुमी, माटवाचे प्रत्येचे हे खांबे पुल्लेले आसा, ते सगळे ग्रावंड सगळो डिस्ट्रॉय करून उडयल्लो आसा। जे ह्यो मेडी पळय पुल्ल्या, पायपां पुल्ल्या, थंय प्रत्येक कडेन होल मारून हे भुरग्यांक फाल्यां खेळटना सुद्दां तेंचे पांय तातूंत वचत जाल्यार ते पांय ट्विस्ट जावन भुरग्यांक प्रॉब्लेम जावंक शकता। एक टायमार हांगसर जो स्थानीक मंत्री आसा ताणें हांगा सांगिल्लें की हे ग्रावंडाक कांय डॅमेज करचें न्ही, यूज करता आसतना खंयच होल मारचें न्ही, काय न्ही अशें म्हणून आयज हे हांगसर ऑलरेडी तांचे फाटल्यान हें चालू आसा। तेंच्या नदरेक आयलां कितें आमकां खबर ना, पूण हे ताणें पुरेपूर हांगसर हेजो नोट करून घेवचें। तुमचे मार्फत सांगचें दिसता की असले भुरग्यांक हांगसर 15-15 दीस जे पळय तांकां आतां खेळप ना, सो सांजचे भुरग्यांनी खंय वचप? अशे भुरगे वायट मार्गाक वचूंक शकता। चलया खंय तरी बार्रांनी वचून बसुया आनी खंय या अशें, म्हणजे एक्चुअली भुरग्यांक आयज फिटनेस सुद्दां दवरपाक हांगासर आयज सरकारान प्रॉब्लेम करून दवरलेले आसा। नरेश नायक फुटबॉल खेळपा येता सद्या हांगसर। म्हाजे वांगडा खूब बाकीचे खूब जाण फुटबॉल खेळपा येता। सकाळच्यान आमी सकाळचो एक ग्रूप आसता, मागीर सांजचो 6:30 सुमार एक ग्रूप आसता, मागीर 8 एक ग्रूप आसा। अशे 75 ते 100 सुमार भुरगे फुटबॉलूच खेळटात आनी त्या शिवाय बाकीचे जॉगिंग करतात। तेन्ना पयर 18 तारखेच्यान आमकां हांगसर खेळपाक अलाव करूं ना। आमी त्या खातीर आयज हांगसर विचारपाक लागून येईक आपयलेली आनी येईन येवन सांगलां हांगसर कितें तरी पेंडल घालता आनी कसले तरी धार्मीक विधी हेका लागून कार्यक्रमाक लागून परमिशन दिल्लें आसा म्हणून तेणी। पूण आमकां खेळपाचें खंय आमी पयलीं हो एक आतां खूब तेंपान एक 10-15 वर्सांनी सुमार हो एक ग्रावंड केल्लो, तेन्ना होय ग्रावंडाचेर तर अशी तर खेळपाची हें ना जाल्यार आमी खेळपाक वयपाचें खंय?